नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपल्या गयाना देशाच्या भोंवडेर थंयच्या संसदेच्या खासा सत्रांत उलोवप करतले. संवसारीक कूटनीती संपर्कांत हो एक महत्वाचो पावंडो थारतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14व्या फावट विदेशी संसदेंत उलोवप करपाचे आसात. विदेशी संसदेंत सगळ्यांत चड फावट उलोवप करपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयलेच जावन आसात. ह्या आदी मनमोहन सिंग हांणी 7 फावट, इंदिरा गांधी हांणी 4 फावट, जवाहरलाल नेहरू हांणी 3 जाल्यार राजीव गांधी आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांणी प्रत्येकी 2 फावट विदेशाच्या संसदेंत उलोवप केलां. प्रधानमंत्री हांणी 2016 तशेंच 2023 वर्सा अमेरिकन काँग्रेसीच्या जोड सत्रांत लेगीत उलोवप केलां. गोंयांत यंग फिल्म मेकर्स द फ्युचर इज नाव ह्या संकल्पनेचेर 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें दिमाखांत उक्तावण जालें. वेगवेगळ्या मनरिजवण कार्यावळींनी सजिल्ल्या आनी संवसारभरांतल्या नामनेच्या चित्रपट व्यक्ती आनी सिनेमा मोग्यांच्या उपस्थितीत इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो काल जालो. अंदू इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्याक बॉलिवूड तशेंच दक्षिणेंतल्या नामनेच्या चित्रपट कलाकारांनी आपली छाप कार्यावळीचेर सोडली. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक भारतीय सिनेमांतल्या नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान लेगीत जालो. उक्तावण सुवाळ्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी इफ्फी आनी गोंय हे पर्यायवाची जाल्यात अशें सांगलें. ...2004 से 2024 तक 20 साल से इफ्फी गोवा में सेलिब्रेट हो रही है. एक्स चीफ मिनिस्टर और एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर जी पर्रिकर हैव ब्रॉट इफ्फी टू गोवा. और अभी इफ्फी और गोवा एक दूसरे के हो गए. कोई गोवा को याद करता है तो इफ्फी याद आती है और इफ्फी को याद करता है तो गोवा आ जाता है. हमेशा के लिए इफ्फी ने गोवा को बहुत कुछ दिया. द ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गोवा को पहुंचाया है. इतना सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है. और ऑलवेज आई वेलकम्स द इंटरनेशनल एंड नेशनल guests, those who are coming specially for this IFFI, especially the directors, actors, actress, those who are coming to see the movies, to see the IFFI, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. IFFI हमारे लिए खास है. सबके कैलेंडर में हमेशा के लिए IFFI रहता है. और ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोवा में क्रिएट हो रहा है वो इफ्फी के कारण ऑलवेज वी अपग्रेड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ गोवा. काल गोंयांत जाल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत प्रसार भारती वतीन तांचे OTT प्लॅटफॉर्म वेव्साची औपचारीक सुरवात जाली. डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवा खातीर वाडट्या मागण्याक पाळो दितना वेव्स आधुनीक डिजिटल ट्रेंडां आपणावन आदल्यो यादी जिवीत दवरपाचो प्रसार भारतीची ही एक मोहीम जावन आसा. वेव्साचेर रामायण, महाभारत, शक्तिमान तशेंच हम लोग सारकी दूरदर्शनावेल्या आदल्यो नामनेच्यो मालिका प्रसारीत करतले. वेव्साच्या माध्यमांतल्यान प्रेक्षकांक भारताच्या सांस्कृतीक आनी भावनीक दायजाकडेन जोडपाचो ध्येय आसा. तशेंच देशाच्या खाची कोनशांनी पावन साबार वयोगटाच्या प्रेक्षकांक संपूर्ण मनोरंजन दिवपाचो प्रसार भारतीचो उद्देश जावन आसा. भारताच्या 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवान दक्षिण आशियांतल्या प्रीमियर बाजाराच्या 18व्या आवृत्तीक सुरवात जाली. ह्या फिल्म बाजारांत आकांक्षी फिल्म निर्मात्यांक आनी स्थापन जाल्ल्या उद्देग वेवसायिकांक खातीर सिनेमाच्या फुडाराक जोडपाक आनी फुडें व्हरपाक एक गतीशील मंच दिता. माहिती आनी वितरावण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी इफ्फी फिल्म बाजाराचें उक्तावण करतना विक्रमी 1500 परस चड नोंदणी जाल्ल्याचे आनी 10 परस चड मंडपांच्या उपस्थितीचेर भर दिलो. ह्या वेळार उलयतना कल्पना सादर करप ते डील सुनिश्चित करप मेरेन फिल्म बाजार उद्देगाच्या सगळ्या पावंड्यार उद्देजकांक आदार दिता अशें तांणी सांगलें. I can safely say that this is possibly the biggest film bazaar now in the entire South Asia, and I'm sure with our content going outside now with the help of various OTT platforms, etc., this time it will indeed be a great opportunity for many of the young filmmakers to show their products. I'm told that you have a lot of country pavilions. More than 10 countries are represented. There are state pavilions.
There are pavilions made by tech giants. You have Google trying to pull me in. You have Netflix trying to pull me in for something. So I think all that is good happening, and I'm sure a lot of these products will even reach some of these platforms as well. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचो दर्शन सुवाळो आज सावन सुरू जालो. सकाळी पयली प्रार्थना जाले उपरांत धार्मिक पद्दतीन सेंट फ्रांसिस झेवियर हांची पवित्र कूड आशिल्ली कॅस्केड बॅसिलिका चर्ची सावन सेंट कॅथेड्रल चर्चींत व्हेली. ह्या सुवाळ्यांत फादर फिलिप नेरी आनी 10 हेर बिशपांनी बिशप अनिल कुटो हांकां सुवाळ्याक सहकार्य केले. 50 संगीतकार आनी गायक हांच्या पंगडान फादर रोमियो मोंतेरो हांच्या सयत उक्तावण सुवाळ्याक वांटो घेतलो. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीचे दर्शन 45 दीस म्हळ्यार आयज सावन 5 जानेवारी 2025 मेरेन भौसा खातीर उक्ते आसतले. मजगती उत्तर गोयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी पत्रकार परिशद घेऊन राज्य पुलीस दळ पोरण्या गोयच्या चर्च वांगड्यां सयत तशेंच सेंट फ्रांसिस झेवियर हांच्या पवित्र कुडीच्या दर्शन सुवाळ्याच्या आयोजकां बरोबर काम करून हो प्रदर्शन सुवाळो सुरक्षीत आनी यशस्वी करपा खातीर वावुरता अशें स्पश्ट केलें. November 21st to January 5th. During this time period, we expect a large number of people to attend and come to Old Goa. Keeping in mind all the security related concerns, we have put in place an elaborate security arrangement. This arrangement has been put by police headquarters. And it consists of 3 broad dimensions. One is the inside the venue, which is being provided by the security unit. Then the traffic police has drawn up elaborate traffic arrangement plan, and the district police is going to provide all police related arrangements around and also inside the venues. In total, around 1,000 police personnel will be doing duty from the district police. सहकार खात्या वतीन शिरोडा हांगा 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या निरोप सुवाळ्याचें आयोजन जालें. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, खासा सोयरे म्हूण भारत CSRचे डॉक्टर साजिद सय्यद, राज्य सहकार क्षेत्रांतले हेर वांगडी तशेंच थळावे पंचायत वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मानेस्तांच्या हस्तुकी स्मार्ट शिरोडा प्रकल्पाची सुरवात जाली. ह्या कार्यावळी वेळार सहकार खात्या वतीन सहकार भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्ताराम देसाय हांकां तशेंच महिला सहकारी बँकेच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोण हांकां सहकार श्री पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो. उपरांत उत्कृष्ट सहकारी संस्थेचो पुरस्कार केपे हांच्या आदर्श सहकारी संस्थेचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांकां भेटयलो. तशेंच हेर सहकारी बँक आनी आस्थापनाच्या कर्मचाऱ्यांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार उलयतना सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सहकार क्षेत्रांतल्या सगळ्या भागीदारांनी एकठ्याय येवन काम करपाची गरज आसा अशें सांगलें. VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या 37व्या फांट्याचें उक्तावण दिवचल हांगा जालें. ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, दिवचल नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष दीपा पळ, संस्थेचे अध्यक्ष दुर्गादास गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी सहकार क्षेत्रांत वावुरतना प्रामाणीकपणां खूब म्हत्वाची आसा, जाका लागून सामान्य जनते बरोबर विश्वासाचें नातें घडोवन हाडपाक मजत जाता अशें सांगलें. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. सातों सुरों की
गीत